सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस जेजू आपल्या शिसा सांगाता दोणीर चडलो आनी आमी सरोवराचे पलतडी या म्हणालो. तशें ते भायर सरले. मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली. तितल्यार सरोवराचेर एक जड वारें मारूंक सुरू जालें. दोणी भितर उदक भरोवन ते सर्व व्हड अपायांत पडले. शीस जेजू तशें आयले आनी ताका जागोवन मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडटांव म्हणून बोबाटले. जेजून उठोवन वाऱ्याक आनी उसांबळारांक बेश्टायलें. तेदवा वारें वादळ रावलें आनी सक्कट शांत जालें. उपरांत ताणें शिसा लागीं विचारलें, खंय आसा तुमचो भावार्थ? शीस भियोवन तशें अजाप जावन एकामेका म्हणटाले, हो तर कोण जायत? वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फरमायता आनी तीं ताका खाल जातात. देवाचे उतर हे. आमचे सोडवणे पासत खुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ गवळी बापानो, म्हज्या याजक भावानो, धर्म भयण्यानो आनी म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, भोव व्हडा भक्तीपणान आमच्या सोम्या जेजूच्या खुर्साच्या वाटेचो नियाळ आमी करनच आसां. आमी खुर्साच्या वाटेचो नियाळ केलो म्हूण हांवें सांगलें. पूण म्हज्या नियाळांत 2000 वर्सां आदीं सोम्यान भोगल्ल्या पाशांवा विशयान जावं वा ताच्या खुर्सा वाटे विशयान जावं हांव उलयना. बगार आमच्या दिसपडत्या जिविताच्या खुर्सा वाटे विशयांत आनी आमच्या देशांत आमी भोगच्या खुर्सा वाटे विशयांत हांव उलयतां. 2000 वर्सां आदीं जेजूक मरणाचें फर्माण दिल्ल्या पिलाता विशयांत हांव उलयना. वा 1780 आनी 4 इसवेंत आमच्यो इगर्जो नास करून आमच्या पुर्वजांक दुखदून तांकां बंद्यान घालून त्या बंद्यान घाल्ल्या त्या टिप्पू सुलताना विशयांत हांव उलयना. पूण हांव उलयतां आधुनीक पिलात, आधुनीक हेरोद आनी आधुनीक टिप्पू सुलताना विशयान. आमी सेमिनारीन शिकतना तोवळ तोवळ गायन करचें एक खंतार आसलें. इट टेक्स करेज टू आन्सर अ कॉल. इट टेक्स करेज टू गिव योर ऑल. It takes courage to risk your name. It takes courage to be true. It takes courage. खंयच्याकी धैर्य जायचें. जियोंकी धैर्य जाय, मरोंकी धैर्य जाय. आनी धैर्यादीक व्यक्ती मात्र आपल्या जिवितांत रिस्क घेतात आनी सडाव जण आपणा विशयांत आपणा खातीर आनी आपल्या खातीर रिस्क घेतात. पूण भोव थोडे हेरां खातीर आपलो जीव रिस्कार घालतात. आनी तसल्याच एका महान त्यागीचो म्हणजे जेजू क्रिस्ताचो मोग, सॅक्रिफीस, खालतेपण आनी धैर्य नियाळन ताचे बरीच जियोंक प्रयत्न करतले म्हूण सांगूंक आमी ह्या चारित्रीक खुर्सा गुड्यार हजर आसां. असल्या क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक धैर्य जाय. इट टेक्स करेज टू फॉलो दीस जेजस. हांगा भिवकुऱ्यांक अवकाश ना. इट टेक्स करेज. खूब सिंधिमंतांनी वा भोगणांनी बरयल्ली खुर्सा वाट आमी करून आसां. भोव बरें, हें जाय आमकां. पूण आमी भोगणांत रावल्यार फावना. नीज खुर्सा वाट सुरू जावची ह्या खुर्सा गोड्या सकल आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या वावरा जाग्यार आमकां ह्या खुर्सा गोड्यारच रावंक बारीक कशी. पेद्रोनी म्हणलें ताबोर पर्वतार, सोमी आमी हांगाच रावया रुपांतर जाताना. जेजून कितें म्हळें? ना, आमी सकल वचूंक जाय. आमचें मिसांव थंय आसा. थंयसर अन्याय, अमर्याद, बहिश्कार, एकसुरपण, वत्तड, पिडा, माननश्ट, सलवणी असले कुरीसवांचे सबार जण आसात. थंय आमची गरज आसा. आमी सकल वचोया. देखून हांगा ह्या गुड्यारच रावचें नाका. भोगणांनी आमी सकल वचूंक जाय. सुटकेसो देवशास्त्री वा लिबरेशन थियोलॉजियन फादर डॉन हेल्डर कॅमरा ताच्या फिरगजेन जालें घडीत सांगता. एका सांजेर त्या फिरगजेचे 10-12 जण पाद्रे बालाक आयले. फादर, आमच्या इगर्जेक सोर रिगल्यात. सोर रिगोन ताबेरनाकल उक्तें करून तांतलो कॉन्सेक्रार केल्लो जेजू वा होस्त वा युकरिस्त मातयेंत पडोवन बस्ट जाला आनी आमी पळयलां
आनी पळयलें आमकां बारी दुखता. देखून तुमी एक पारीकपणाचें मीस भेटय जाय. पाद्र्यान म्हळें जायत हांव भेटयतां. दुसऱ्या दिसा पारीकपणाचें वा रॅपरेशन म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन मीस भेटोवंक सुरू केलें पाद्र्याबान. आनी शर्मा असो वेळ आयलो आनी शर्मा वेळार पाद्र्या म्हणालो कितले कुड्डे आमी. कॉन्सेक्रार केल्लो जेजू मातयेन पडला म्हूण पळोवन तुमकां दुखता, पूण तुमच्या शेजारा तोच जेजू त्या दुबळ्यातय सदां मातयेन पडटा तें पळोवन तुमकां दुखना न्ही. हाऊ ब्लायंड वी आर टू फायंड consecrated Jesus in the mud has pained you, but Jesus in the mud in your neighborhood is an everyday reality. Does that pain you? ते तुमकां दुखता गी? हांव तुमकां ह्या कुर्सा गुड्यांत हांव सकला आपूण व्हरतां. जिविताची वास्तविकता पळोवया. थंयसर साबार तरांचे कुरीस वावन आसचे आमचे भाऊ भयणी आसात. तांकां तुज्या तेसल्या सिरेनाच्या सिमांची, वेरोनिकाची, आरिमातेयाच्या जुजेंची, जेरुजाल्याच्या स्त्रियांची गरज आसा. आमी सकला बसुया आनी तांकां बरोवशान बरया. आमच्या काळाचे कुरीस खंयचे? आज जेजू खंयसर कश्ट जाता हांव तुमकां सांगूंक प्रयत्न करतां. एक संशोधन अशें सांगता 17वें शतमान कहीं 17th century is an age of enlightenment. 18वें शतमान कहीं राजावाचें शतमान रिजनिंग. 19th century 19वें शतमान प्रगतीचें शतमान कहीं प्रोग्रेस. 20वें शतमान कहीं टेक्नॉलॉजिकल रेवोल्युशन डिजिटल रेवोल्युशन शतमान कहीं. आनी 21वें शतमान तातूंत तूं आनी हांव जी येते आसा बेजार पावना नाका हांवें सांगलें पिडेस्त मानसीक पिडेस्ताचें शतमान कहीं. निरासपण, स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन एंड सुइसायड. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगता येदोळ पर्यंत इंडिया डायबिटीसाचें कॅपिटल आसलें, राजधानी डायबिटीसाचें. आनी थोड्या म्हयन्यांनी वा वर्सांनी आमचें इंडिया विल बिकम वर्ल्ड कॅपिटल ऑफ सुइसायड्स. नेगेटीव काण घेनाकात, हांव कुरीस खंय आसा म्हणल्यार तुमकां सांगूंक प्रयत्न करतां. आनी आमच्या काळाचो व्हडलो कुरीस खंयचे म्हळ्यार स्ट्रेस, वत्तड. वावरा जाग्यार, लग्ना बेसांत, कुटुंबा जिवितांत, शिकपा शेतांत. हांव इल्लेशें सांगतां. एका वाटेन कामानांत आनी एका वाटेन कश्टांनी मेळिल्लें काम उरोवंक अनैतीक स्पर्धो. हांगा मस्त युवा जण आसा, म्हाका मस्त खुशी. एक कॉम्पिटिशन सुरू जाता आनी ह्या वावऱ्या जाग्यार आमी दिसपडचे आयकोनचे शब्द खंयचे म्हळ्यार हायर ऑर फायर, परफॉर्म ऑर पेरीश, एक्झिस्ट ऑर एक्सटिंक्ट. देखून हांव धांवतां आनी धांवतां, शिकतां आनी शिकतां, वयर वयर सोडूंक पेसाडटां. म्हाका न्हीद ना, देव ना, कुटुंब ना, समाज ना, संबंद ना. म्हाका एक सुरपण दोसता, लोनलिनेस. देखून हांव कितें करतां, वत्तड चडटा देखून पार्टी, पब, मादक पिवन, प्लेजर, वेचीक पुता बरी आनी दुवे बरी खंय खंय भोंवता. स्ट्रेस आनी की चडटा. ह्या वत्तडाचो परिणाम पळया लग्नाचेर, कुटुंबाचेर आनी भावार्थाचेर. वत्तड आसा देखून काजारी जिवितांत म्हाका जबाबदारी आनी समर्पण नाका. देर इज नो कमिटमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. देखून रिजल्ट काय म्हळ्यार लिव इन रिलेशनशीप. देर इज नो कमिटमेंट देर आनी देर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी देर. सलिंग काजारां पयलें ॲडम आनी मॅडम मारलें, आतां ॲडम आनी ॲडम आनी मॅडम एंड मॅडम. अनफॉर्च्युनेट. अंतरधर्मीय काजारां आमकां कांय बोगना बाबडता विशांत. आज अप्रूप काजारां तरी त्या काजारांनी ग्लॅमर मात्र ग्रामर ना. आतां आनी एक ट्रेंड खंयचें म्हळ्यार काजार जावचें आनी डिवोर्स दिवचे पयशां खातीर. हें सेलिब्रिटीच्या जिवनांत जाता जिवन आमच्या खातीर. आनी थोडे गजाली आतां हांव ते सांगूंक वचना. बेंगलोरांत आनी पुरा कातून फ्रिजान दवरचे मनीस यात. वेर हॅव यू लॉस्ट आवर सेन्सिटिविटी म्हणटा आमी आमचें मनशापण खंय गेलां. आनी ह्या दिसांनी आयकूंक मेळचे आनी एक बेजाराची गजाल, काजारच नाका. काजार जाल्यार भुरगीं नाकात. तुमी हांव थोडे वास्तविकता अंशाक आपोवन व्हरता तुमकां. तुमी न्हय म्हूण बोगा जाल्यार तें सोण सोडाक, वय म्हूण बोगा जाल्यार खाण घेया. कुटुंबा जिवितांत उदेलें आनी एक कर्ग वा कुरीस मायग्रेशन. हांगा हांवें कोणाकय दूर सोंचें न्ही. हांगा कामानान देखून मायग्रेशन जाता. देर इज नथींग रॉंग इन दॅट. पण हांव ताजे रिजल्ट कितें म्हळ्यार गांवांत कामानान देखून परगांवांत शिकाप, वावर आनी थंयच वस्ती. मायगांव, मायभास. हांगासर केवळ प्रायवंत एक सुरपणान करगोन आसात आनी आमचे दोनूय दियेसीस मंगळूर आनी उडपी प्रायवंत असो आसरो जाला. आनी एक कुरीस आसा नास्तीकपणाचो. हांव आतां युवा जाणां लागीं उलोवंक येता. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, चॅट जीपीटी, डीप सीक युगांत राज जावन प्रमुख जालां, भावार्थ पयस पावला. आनी हांगासर केवळ मनीस खुद्द देव जाला आनी देवाक जिवितांतल्यान भायर गेला. माय डियर यंग पीपल, राजाव आनी फेथ, रिजन एंड फेथ आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टेड टू इच अदर.
दे आर लायक 2 wings ऑफ ए बर्ड. यू नीड 2 wings टू फ्लाय. जिवितांत वयर येवंक तुका हे दोनीय जायचे. आनी देवान दिल्ल्या नॅचरल इंटेलिजन्सा मुखार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कांयच न्ही. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विल नेवर रिप्लेस गॉड गिवन नॅचरल इंटेलिजन्स अँड युअर क्रिएटिविटी. हें उडास दवरया. देखून डोंट रन अवे फ्रॉम गॉड. डोंट रन अवे फ्रॉम द चर्च. डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रीस्ट ऑल्सो. अँड डोंट रन अवे फ्रॉम फेथ. पापा फ्रांसिसान सांगच्या प्रमाणे आनी एक कुरीस आसा. आमचे सामुहीक घर जावन आसच्या प्रकृतीच्या देसपाडचो कॉमन होम. आनी हांगासर पेजारचे परिसर हाका साक्स हांवें कितें सांगचें म्हण ना तुमकां. व्हड व्हड कंपन्यो येवन सेवचें वारें, खावचें खाण, पिवचें उदक विकाळ जालां. देखून पिडा सडल्या, कॅन्सर आनी पिडा. रान नास केलां, पावस उणो जाला, उदका मट्ट देंवलां. देखून कोणेंय सांगलें आसा, आबान न्हंयत उदक पळयलें खंय, बाबान बांयत उदक पळयलें खंय, पुतान बाटलेंत उदक पळयलें खंय दवरल्यात न्ही. आनी नातूकय कॅप्सुलांत उदक पळोवचें दीस येतले. कॅप्सूल म्हळ्यार ल्हानशें गुळयेंत, तातूंत उरलेलें सत आसा. आमच्या दिसपडट्या जिवितांत आमी अनुभव करच्या असल्या निरासपणाच्या परिस्थितींत आमकां धैर्यान भरच्याक आज आमच्या नियाळाक दिल्लो विशय आसा, खुर्सा सावळेंत आमी बरवसाचे पळयणारी. हो विशय नियाळतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, म्हाका त्या दोगा पळयणाऱ्याचो उडास येता. कोण ती? तांचे पळयन पर्वताक न्ही, बगार बाह्याकाशाक, स्पेस. तीं दोगां 8 दिसांच्या एका संशोधना खातीर जून 6 तारखेर आदल्या वर्सा थंय गेल्लीं. पूण तांचें बाह्याकाश वाहन बोईंग स्टारलायनर हाच्या तांत्रीक कारणाक लागून लगभग 9 म्हयने थंयसर उरलीं. हांव कोणा विशयान उलयता तुमकां गोत्ता. सगळ्यांनी चिंतलें संपदलें, तांचें अखेर जालें. कित्याक हाच्या आदीं थंय गेल्लीं पाटी येवंक नात. पूण तीं दोगां गगनयात्री कितल्योय अडखळी आयल्यारी, चॅलेंजीस पंतावन आयल्यारी देवाचेर आनी विज्ञानाचेर भरवस न्ही. आनी तांचो भरवसो तांकां निराशी करिना. ह्याच भरवशान स्पेस एक्साचें कॅप्सूल नौकाद्वारी ह्याच मार्चाच्या 18 तारखेर 9 म्हयने उपरांत भुंयक पाटी शाबीत पावलीं. तीं आसात भारतीय मुळाची सुनीता विलियम्स आनी अमेरिकाचो बुच विल्मोर. सुनीता विलियम्स आनी अमेरिकाचो बुच विल्मोर बाह्याकाशांत भुंयक पयण केल्लीं भरवशाची पळयणारी. आनी आमी आसां भुंयत हांव देवासर शिवेची भरवशाचे पळयणारी. हांगासर ह्या संवसारा दर्यांत कितले कश्ट आयल्यारी त्या कुर्साचेर दीस लावन सर्गीच्या बंदराक पावोवंक पेसाडचे बरवशाचे पळयणारी. देखून जुबलेवाच्या वर्साचे पिंतूर तुमी दिश्ट घाला. ताचेर एक दोण आसा, ल्हारां आसात, खुरीस आसात, सोग व्यक्ती आसात. तांणी एकामेकाक आरोवन धरलां आनी मुखल्या व्यक्तीन खुर्साक वेंगून दवरलां. पोर एक पाद्र्याक सांगता तो व्हिडिओ पळयला, फोकस ऑन द लॉर्ड, नॉट ऑन द लोड. तुमचे लोड हा पळय, वत्तड हा पळय, ताचेर न्ही, फोकस ऑन द लॉर्ड. आनी हाका पूरक जावन हांवें आयचो वांजेल वाचलो हांवें. जिवितांत वादळ येताना कुर्सा वयर जेजूचेर दिश्ट घाल्यार आमी शेवटाक पावता. बाबा भयणीनो, सुनीता विलियम्स आनी बुच विल्मोर हांकां भुंयक आपण हाडूंक निक हेग आनी अलेक्झांडर गोर्बनोव गेले. आमकां संवसारांत हांव सर्गी जेरुजाल्याक आपोवन व्हरूंक जेजू सर्गांत हांव संवसाराक आयलो. ह्या उतरवणेक ताणें वापरलेलें वाहन आसा, माध्यम आसा, पवित्र कुरीस. कुर्सांत हांव कुरोवपाक आमचें पयण. संवसारा पळयणार उदेंच्या सबार वादळा वरवीं आमच्या तारवर तांत्रीक दोश येतना जेजू आयच्या वांजेलान सांगले प्रमाणे सांगता, कंगल जाय नाका, चंचल जाय नाका, तुज्या सांगात हांव आसा पोंत पर्यांत. तुजें पयण जायचें, निरासपणांत हांव बरवशा कुशीन. कित्याक आमकां बरवसो निरास करिना. आतां सवाल, पापा फ्रांसिसान कित्याक जुबलेवाच्या वर्सा हें विशय दिला गी म्हण आमी बरवशाचे पळयणारी. ताका ह्या संभ्रमा वेळार व्हडलो संभ्रमीक विशय दियत आसलो न्ही गे. कित्याक म्हळ्यार ह्या 2025 वर्सां आदीं जेजू येतना कसली परिस्थिती आसली, होपलेस परिस्थिती आसली, तसलीच परिस्थिती 2025 आसा. हांव तुमच्या मुखार दवरतां. जेजू येतना राजकीय आनी धार्मीक मुखेल्यांत हांव दुबळ्यांचें शोशण चलतलें. समाजांत बहिश्कार जाल्ले आसले, कास्ट सिस्टम आहलें. समर्थतेचें व्यापारीकरण जाल्लें, कमर्शियलायझेशन. राजकीय आनी धार्मीक मुखेल्यांचें कपटपण आसलें, हिपोक्रेसी. स्त्रियांचें शोशण आसलें, विपरीत टॅक्स आसले, दुबळ्यांचें शोशण जातलें. तांचो सोडवणदार जावन, तांचो बरवसो जावन जेजू ह्या संवसारी आयलो. आनी 2025 वर्सां उपरांत संवसार सुटकेक राखून आसा. द वर्ल्ड स्टील स्टँड्स इन नीड ऑफ लिबरेशन, माय लॉर्ड. संवसार आनीकी राखून आसा. कित्याक म्हळ्यार आज संवसारार झुजाची काळी मोडां उदेल्यांत. युक्रेन आनी रशिया 3 वर्सां जावन झगडी जाते आसात. मनशापण वचून मनजातपण आयलां.
इस्रायल आनी पॅलेस्टायन हांवें आनी कितें सांगून वचत कितले जीव गेल्यात. आनी एका कुशीन तत्वाचें झूज जावन आसा. आयडियोलॉजिकल वॉर, फॅसिस्ट एंड सेक्युलर, इन्क्लुजीव एंड एक्सक्लुजीव, डिक्टेटरशीप आनी डेमोक्रेसी. कोमवाद बळवंत जावन येत्या. कोमवादी द्वेशाचें बी वंपोवन ताच्या लुवणेक तयार जाल्यात. जातीच्या नांवार, धर्माच्या नांवार विभाजन जावन आसात. गांधीजीक जिवेशी मारिल्ल्याचें तत्व, हिटलराक जिवेशी मारिल्ल्याचें तत्व आज राज करतात आमच्या देशांत. 3 टी मिस जाल्यात म्हणटा इंग्लिशाचे. ट्रूथ, ट्रस्ट एंड टॉलरन्स. सत, विश्वास आनी सोंसणीकाय मायेक जाल्यात. तर आमच्या मुखेल्यांनी, राजकीय मुखेल्यांनी मातशें फटीच, माध्यमांनी आमचे फटीच, आनी आमी वॉट्सॅपार आयले फॉरवर्ड करच्या पळय तीय फटीच. हॅव यू वेरीफायड? हॅव यू वेरीफायड वेदर इट इज ट्रू? कितले फास्ट हांव कितले क्विक आसा. आयचो काळ बारब्बास आसलेल्या कुनिगाराक सोडून जेजूत आसलेल्या नितीवंत प्रवाद्याक बंद्यान घालचो काळ. निती आसनाचेर बसून नीती करताना पिलाता बरी हुद्द्या खातीर आनी पयशां खातीर आपणाक कसो विकून घेतला. परच्या पोरूच एका एडवोकेटाच्या घरा कितले जोडू मेळ्ळो. हेरोद आनी पिलात इश्ट जाले. तशेंच आज राजकीय पार्टी इश्ट जात्यात. तांकां प्रिंसिपल्स नात, ते देशच विकून आसात. पवित्र सभेन ती स्कांदल आसा, घोटाळे आसात, व्यापारीकरण भरलां आनी पवित्र सभा घायल्या आनी हांगासर निरासपण भोगलां. आनी असल्या निराशेच्या संवसाराक बरवशान भरच्याक पापान दिलो विशय आसा पिलग्रिम्स ऑफ होप, नॉट होपलेस पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स ऑफ होप. बाबा भयणीनो, जितून पर्यंत क्रिस्तांव समर्थ आसतली तितून पर्यंत कुरिस्त आसतलोच. दगदवणी आनी कश्ट आसतलेच, कित्याक कुर्सा शिवाय साल्वास ना. दुखीचे मिस्तेर नासतना आनंदाचे मिस्तेर नात. कालवार दोंगर नासतना थाबोर दोंगर ना. निमाण्या शुक्रारा शिवाय पासकांचो आयतार ना. मरण नासतना जिवंतपण ना. म्हज्या जिविताचो अनुभव तुमकां सांगता. हांवें सांगूंक नजो म्हण चिंतचें पूण सांगता. थोड्या वर्सां आदीं म्हज्या जिवितांत व्हड एक अनवर आयिल्लें. अवमान, अपमान, मानसीक हिंसा. देवाचेर म्हाका राग येयलो. हांवें देवाक सवाल केलें, कित्याक देवा म्हाका हे कश्ट, अन्याय करनातल्या म्हाका कित्याक? देवान सांगलें, म्हजो वांटो तुजो वांटो न्ही. खालती मान घाल, सरेंडर. जेन्ना तूं सवालां विचारते तुजे कश्ट आनी सडटात. आनी वेन यू सरेंडर, तूं समर्पण करते जाल्यार एका रितीचें शांतपण येता. आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम. वादळा उपरांत थंयसर थंड. आनी ह्या वेळार हांवें बरयलें कंतार, हो संवसार सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. म्हाका मस्त बरवसो दिवंक आयलें. हांव तुमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कश्टा वेळार जर तर इफ यू सरेंडर, खंडीसान तुमकां होप मेळटा, बरवसो मेळटा, समाधान मेळटा. तुमचे इगो काणून सवालां विचारता जाल्यार देवाक तूं कोण म्हाका सवालां विचारूंक देव म्हणटा. कित्याक देव म्हणटा तूं उदकांतल्यान चलताय जाल्यार बुडचो नाय, उज्यांतल्यान बेसो जाल्यार लासचो नाय. बाबा भयणीनो, समस्यांक सलवणीक देवाचेर अविश्वास आनी जीवघात परिहार न्ही. यंग पीपल हियर, फेलियर, स्ट्रेस, depression, humiliation is not the end of the road, it's only a bend of the road. At the end of the tunnel there is light. सुरंगाच्या केरेक दिवो आसता. माय बाबानो, हांगासर आसल्या माय बाबालेक उलयता. डिप्रेस जावन कुडां बंद करून करगोंच्या भुरग्यांक, युवा जाणांक मोरया आनी झुजे बरी जाया. वेळ दिया, मोगान दिवया, बरवशाचें किरण जाया. जायतीं भुरगीं माय बाबाच्या आनी शिक्षकाच्या वत्तडा वरवीं इस्कॉलाक वेच्या प्रायरीस कुरीस व्हांवन आसात. तांकां समजून घेया. सक्टांनी फर्स्ट आयल्यार सेकंड येवचें कोणें? सक्टांनी फर्स्ट आयल्यार एक्सेप्ट. भुरग्यांनो, तुमच्या माय बाबाक वेळ दिया, उलया, उतर प्रायर तांकां सांबाळा, जेजू बरी जाया. तांकां खोरीस जायनाकात. जायतीं काजारी जोडी, तरणी आनी पोरणी, तांच्या जिणे सांगात्याच्या बेजबाबदारपण वरवीं, मर्जे वरवीं, अविश्वासपण वरवीं, इगो वरवीं जिणेची कुर्सां वाट चमकोन आसात. त्या वर्गांत तूं आसाय तर तुका आनी त्या जेजूक जिवेशी मारल्या सोजेरांक कसलो व्यत्यास आसा. इफ यू आर द पर्सन कोणाक विक्टिमायज करताय, कसलो कितें फरक आसा? तुजें काळीज आनी मन आज परिवर्तन करताय की आमी आमचें काळीज आनी मन परिवर्तन करया गी. देवाचेर आमचो विश्वास आनी बरवसो निराशी करिना. जेजू कुर्सारूच उरलो ना, जिवन जालो, निमाणें तरी सत जिखलें आनी सत जिखतलेंच. देखून आमी म्हणटा आसातोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मम अमृतम गमया. जेजू मरणांतलो जिवंत उठलो. आज सत उलयल्या सॉक्रेटिसाक आयकाय, सत उलयल्या सॉक्रेटिसाक वीक बरोवन लगाट काडलो. पूण आज संवसार भरताचें तत्वशास्त्र शिकयतात. सत्य हरिश्चंद्रा सता खातीर भिकारी जालो,
पूण सत ताच्या नांवां सांगाता शाश्वत रावलें, ताका सत्य हरिश्चंद्र म्हणटात. सता खातीर गांधीजी गुळो गेलो, ताका संवसारभर महात्मा गांधी म्हणटात. निती खातीर बाब स्टॅन स्वामीक बंदेन गेलो, कश्टिलो, तो अमर जालो. निती खातीर ऑस्कर रोमेरोक लगर काडलो, तो अजुनूय दुबळ्या लोकांच्या काळजांत येता. हांगा सगळ्यांक प्रेरण कोण करता? तोच तो सता खातीर, सामाजीक निती खातीर, दंडसेदऱ्यां खातीर, समाजांत बहिश्कार घाल्ल्यां खातीर कुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयलो स्वामी जेजू क्रिस्त. देखूनच 20-25 वर्सां उपरांतय आमी ताचो उडास काडटा, ताचो पाशांव नियाळटा. कित्याक म्हळ्यार तो सांगले बरें जियेलो आनी कुर्सार सयत तो सांगले बरें जियेलो. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हळें नेणात. देखून तो अमर जालो. आनी आज सत उलयतल्या, अन्याय विरोध सवाल करतल्या, बोटांनी मेजयत जाल्ल्या पत्रकर्त्यांक, कलाकारांक, कॉमेडियनांक, गावप्यांक, मनशा हक्का खातीर वावुरतल्यांक, RTI कार्यकर्त्यांक हांचें तोंड बंद करतात, नांतर बंद्यान घालतात. हेच ते आधुनीक पिलात आनी टिप्पू सुलतान कोण म्हणलें हांव तुका सांगता. अधिकाराच्या बळान अल्पसंख्याकाचेर, तांच्या समर्थतेचेर, मुखेल्यांचेर, पवित्र जाग्यांचेर, तांच्या संविधानाच्या हक्काचेर, संस्कृतीचेर हल्लो करचे आधुनीक पिलात आनी टिप्पू सुलतान. मनशा हक्कां मस्तूंचेर, स्त्रियांचेर, रैतांचेर, अस्कतेचेर हल्लो करचे. आमचे सामुहीक गरजा अशे पृथ्वी देसवाड करचे, परिसर नाश करचे. साद्या लोकांक आर्थीक भरो दिवचे आनी पुंजीपतींचे रीण माफी करचे. निराश्रितांक, गडी मेरेर आसलेल्यांक, तळांतरकाराक भायर धांवडोवचें. धर्माच्या अमलांत आशिल्ल्या मूळभूतवादींक मोलां सडिल्लीं दिसना, सूंक सडिल्लीं दिसना, मुळावी सवलत नातलेलीं दिसनात, कामानांतलीं अनिती सक्कट दिसना. कित्याक धर्माची खाळकाय जाल्यांक लव जिहाद आनी मतांतर असलीं फटकिरीं सतां मात दिसतात. तूंय त्या वाळ्यांत वाळोवन आसाय गी, वा जेजू बरी धैर्यान उबो रावन खंडन करताय, सवालां करताय. असल्या प्रवाद्याची गरज आसा. इट टेक्स करेज टू फॉलो दीस जेजस. इट टेक्स करेज टू स्पीक लायक जेजस. आमी उलोवचेले उणें. आनी एकल्याक अन्याय जातना आमी मौन प्रेक्षक. हांव सांगता, आनी थोड्या म्हयन्यांनी आमच्या पांया मुळाकी अनवर येतालें. तुका आनी म्हाका कुमो करूंक कोणूच येवचो ना. इट टेक्स करेज टू स्पीक लायक जेजस. इट टेक्स करेज टू बी लायक जेजस. रिस्क काडून घेवंक तयार आसाय गी.